Gesù Cristo Unyaru pale ponascha Namo Namo Sardvandara Sakramentantam karakcha Lipon tuve unyaचे रूप घेतला उन्या वायनारी तू आमचे खान जाता उन्या वायनारी तू आमचे कान साता आमच्या मोगात करून तुका समर्पिता आमच्या मोगान बरोवन तुका समर्पिता नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपांतले पोनाश्चा नमो नमो सडबंदारा Sacramentantam karakcha जिणेची सुख तुका सांगून गायल्या जिणेची सूख तुका सांगोंक आयल्या तुझे तान भुसवून आशेन हांगा रावल्या तुझे तान भुसवून आशेन हांगा रावल्या येचे सोये आमकां मेळूंक तोये येजूए आमकां मेळोंक तोये तुझे कृपेचे दिन्या भंडार घेणे तुझे कृपेचे दिन्या भंडार घेणे नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपांतले पोनाश्चा नमो नमो सडबंदारा Sacramentantam काराच्या Ergan tuka somia Jesu, तुका सुम्या ergan tuka somia Jesu, aradan tuka somia Jesu, aradan tuka somia Jesu, महिमा तुका somia Jesu, वंदन तुका somia Jesu, वंदन तुका स्तुती तुका somia Jesu. स्तुती तुका सुम्या जेसू आमच्या जेसू मुखार ह्या घडी आमी तिबियांनी आसां. आपणाच्या कष्टा मरण आनी जिवनपणा मुखांतर आमकां ताच्या पाटलावदारांक नवो बरोसो दिल्लो जेसू. फोंडांत तावन जिवन सावन आमकां जिवनपणाचे भाग आसा म्हणली खात्री दिल्लो जेजू. सर्गाक सोडून वचून आमकां सर्गा राजांत जागो आसा म्हणलें सत कळीत केल्लो जेजू ह्या घडये ह्या उंड्या रुपी आमचे समोर आसा. त्याच जेजून ताच्या जिवनपणा मुखांतर नवो बरवसो
आमच्या काळजांनी वतला. जायतो बरवसो ताच्या परगट जिवितांत ताणें दिल्ले आनी तेच परी विशेश करून ताच्या जिवनपणा मुखांतर आमकां ताची भुरगीं ताणें केल्यांत, आमकां उजवाडाची भुरगीं ताणें केल्यांत, आमकां जिवनपणाची परसां जावन ताणें वेंचल्यांत. तेच जेजूक ह्या घडये आमच्या समोर आसच्या त्रिएका देवाक आमी आराधन करया, ताची स्तुती महिमा आमी वाकणया. बापाक नमन करता आमकां समर्पिता तुझो करता बापाक नमन करता आमकां समर्पिता तुझो करता जेजू नमन करता आमकां समर्पिता तुझो करता अज्ञात नमन करता आमकां समर्पिता तुझो करता गोड्याक नमन करता आमकां समर्पिता तुझो करता. तुझो करता. होय सोम्या तुका आमी आराधन करता, तुजी स्तुती महिमा करता. ह्या घडये ह्या उंड्या रुपी तुजें हसरपण तुवें आमकां दिलाय. हो सगळो हप्तो भगवंत विशेष करून तुज्या कश्टा मरणाचो नियाळ करूंक आनी प्रत्येक करून तुज्या जिवनपणाच्या त्या गणिताक साक्षांक तुवें आमकां आदार दिलोय. आमी समेस्तांक ह्या संवसारांत एक बरें जिवीत तुवें दिलाय आनी निमण्यान विशेष करून तुज्या परगट जिवितांत जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार रिची येतले म्हळ्यार उतराकाल आमकां त्या जिवनपणाक साक्षांक तूं आमकां आजपणे दिताय. आयच्या दिसा ह्या घडये तुज्या जिवनपणाचे गणित नियाळ करता आसतना सोम्या जेजू आमी समेस्तांक तुज्या आशिर्वाद आनी सक्तीन भर. तुजे थंय आमचो पावाट सडय. ह्या संवसारांत एक जिवीत आसा आनी प्रत्येक करून आमकां तुका पातयेतल्या तुजो पाटलाव करतल्या आमकां हर एकल्यांक फोंडा भायर एक विशेष आनी तुवें बसयलेलें सासणीक जिवीत आसा म्हणलें सत आमी तें सत मानूंक आनी त्याच सासणीक जिवीत जोडच्या उद्देशान आमचें जिवीत जियोंक सोम्या तूं आमकां सदांच आशिर्वादीत कर. हें प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करता कित्याक तुवें म्हाका वयर काडलोय. म्हज्या दुस्मनाक म्हजे विशीं संतोश भोगूंक तुवें दिवनाय. सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. सर्वेस्परा तुवें म्हाका पातळांतलो वयर काडलोय. फोंडांत देंवतेल्या मदलो काडून म्हाका जीव दिलोय.
सर्वेस्पराच्या भक्तानो ताच्या मानाक गितां गाया, ताच्या पवित्र नांवाची स्तुती करा. ताचो राग एका खिणाबीर, ताची दया सगळी जिणीभर. सांज जाताना येता रडणे, फांत्या परार उल्हासाची बोबाट. हांव थीर सुखांत आसता हांवें म्हळें, हांव केदींच दंडोळचो ना. तुजे दयेन सर्वेस्परा तीर दोंगरार तुवें म्हाका दवरलोय, पूण तुवें तुजें तोंड लिपयलें आनी हांव तरतरलो. सर्वेस्परा हांवें तुका उलो मारलो, म्हज्या देवाची हांवें दया मागली. हांव मेलो जाल्यार, हांव फोंडान देंवलो जाल्यार तुका कितें फायदो? धुळीच्यान तुजी स्तुती करूंक जायत, वा विश्वासीपण परगट करूंक जायत. सर्वेस्परा म्हाका आयक म्हजी काकूत कर, सर्वेस्परा म्हाका पाव. देखून म्हजें काळीज निरंतर तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, ससनाक हांव तुका अर्गां दितां. वय मोगाचेनो, ह्या घडये कीर्तन 30 ह्या किर्तनाची उतरां आमची करून घेवया. फोंडांत देंवतेल्या मदलो म्हाका काडून नवो जीव ताणें दिलो. आपल्या जिवानपणा मुखांतर आमकां त्याच बरवशाची एक खुणा म्हणलें ताणें आमकां दिलें, तें जावन आसा जिवानपण. आनी ह्या घडये तसो जिवान जेजू आमचे सांगाता आसा. ताका आमच्या जिवितांत, आमच्या काळजांत, आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत ह्या घडये येवकार दिवया. सोम्या, तूं आमच्या घरा राव, आमच्या जिवितांत राव, आमच्या कुटुंबांत राव आनी आमचें जिवीत नव्या बरवशाचें कर म्हणून ह्या घडये ताचो आदार मागून घेवया. त्यास जेजूचें हसरपण
आमचे मदें ह्या घडये आमी बघून आसां. तसो जिवंत जेजू ह्या येवकारिस्त रुपी ताचें हसरपण आमकां दिता. आनी तस जिवन जेजूक ह्या घडये आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत आमी जागो दिता आसतना थोडो वेळ मौन रावन ताणें केल्ल्या बरेपणा खातीर, ताणें केल्ल्या आशिर्वादा खातीर, बेसांवा खातीर ह्या घडये आमच्या काळजांत मौनपणी ताका अर्गां दिवचे प्रयत्न आमी करया. फाटल्या 40 दीस त्यास सोम्याच्या कश्टा मरणाचो नियाळ आमी केलो. जेसून जेरुसलेमाचो जैतवंत प्रवेश जाल्ले ते घडीत आनी त्या घडयेंत जेजूच्या कश्टा मरणा म्हणसर कितें सकड ताणें भोगलें, कितें सकड ताच्या जिवितांत जालें, ह्या सर्व गणितांचो आमी नियाळ करून आसल्या. प्रत्येक करून जेसून आपण दिल्लें मागण्याक, उपास आनी दान धर्माक ह्या 3 भक्तीक कार्यां मुखांतर, विशेश करून सुदेव लोकां मदें प्रचलित आसल्या ह्या 3 भक्तीक कार्यां मुखांतर आमच्या जिवितांत आमी पवित्रपण सोडूंक जाय म्हणून सोमी आशिल्लो. आनी ह्या फाटल्या 40 दिसांनी आमी मागलां, आमी दान धर्म केलां, थोडो तरी उपास आमी केला, जायते रितीच्या भक्तीपणांत आमी भागीदार जाल्या. कुर्सावाटो आमी केल्यो, तेर्स आमी भेटयले, आराधना आमी केली, रेतिऱ्यो आमी केल्यो, जायते रितीच्या भक्तीपणांत, विविध रितीच्या भक्तीपणांत आमी पात्र घेतलो. आनी ह्या सर्व भक्तीपणा मुखांतर सोम्यान आमचे जिवीत पवित्र करच्याक आमकां आपण दिल्लें. देखून ह्या घडये तस सोम्याक आमी अर्गां दिवया. हे फाटले 40 दीस आमकां दिवन आमचे जिवीत पवित्रपणाच्या वाटेन सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरण दिल्ल्या खातीर सोम्याक आमी अर्गां दिवया. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या मागण्या मुखांतर ताचे थंय बरो संबंद रुता करूंक ताणें आमकां अवकाश दिल्ल्या खातीर, आमच्या मागण्या मुखांतर आमची बोगणां, आमचे कश्ट, आमची दूख बेजाराय ताच्या पांये तळी समर्पंक ताणें आमकां अवकाश दिल्ल्या खातीर, आमच्या मागण्या मुखांतर तो दिता ते शांत समाधान आमच्या जिवितांत भोगूंक ताणें आमकां अवकाश दिल्ल्या खातीर ह्या 40 दिसांनी आमी केले सर्व भक्तीपणा मुखांतर आमच्या जिवितांत जायती कुरपा ताणें आमच्या जिवितांत वतल्या. सोम्याच्या कुरपे विणे आमी ह्या संवसारांत कितेंच करूंक शकना मोगाचे न्हू. देवाची कृपा आमकां हर एकल्यांक गरज आसा. आनी जेजून त्या सर्व 40 दिसांनी आमी केल्ल्या सर्व आचरण मुखांतर, भक्तीपणा मुखांतर आमच्या जिवितांत ताची कृपा ताणें वळयल्या. ताच्या कश्टा मरणाचो विशेष करून नियाळ करून आसल्या जायत्यो कुर्सावाटो आमी केल्यो. आनी ह्या कुर्सावाटेच्या भक्तीपणा मुखांतर जेजूच्या कश्टांत आमी भागीदार आसल्या. आनी विशेष करून आमच्या जिविताक आमी नियाळ करता आसतना आमकांय जायते कुरीस आमच्या जिवितांत वोवंक आसात जाल्यार ते आमी मोगान स्विकार करूंक जाय. आमी पडल्यार उठोवंक जाय आनी निमाणें त्या जेजूचो पाटलाव करच्या मुखांतर तो नीस जिविताचो अर्थ आमी जिवंक जाय म्हणलें सत ताच्या कुर्साच्या मरणामरिफा ताणें आमकां शिकयलां. आनी विशेष करून आयच्या दिसा ताच्या जिवनपणाक आमी फेस्त आचरण करता आसतना ताच्या जिवनपणा मुखांतर आमी जिवनपणान भरलेली वा आमी जिवनपणाची पर्सां म्हणलें सत ताणें आमकां उगडापें केलां. मंगळा जेसू ह्या घडये ह्या आराधनांत भाग घेवनचे आमी सर्वां तुका आमी अर्गां दिता, होगळाप दिता, स्तुती करता. फाटल्या दिसांनी तुवें आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केलां. सोम्या आमकां तुजी इस्कर तुवें घेतल्याय. आमच्या कश्टांत, आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या कुर्सावाटेन तुवें आमकां आदार दिलाय. आमी पडटना आमकां निराशी जावंक तुवें सोडूं नाय. आमकां नव्या बरवशान तुवें भरलाय. आमी आमच्या जिविताचे पयण करता आसतना सड आनी सडीत रितीन तुजें हसरपण तुवें आमकां दिवन सर रितीच्या बरेपणान कुरपे आदारान तुवें आमकां भरलाय. मंगळा जेसू तुका आमी अर्गां दिता, तुजी स्तुती गायता. आमकां केल्ल्या
सर्व बरेपणा खातीर आशिर्वादा खातीर. आनी ह्या घडये ही गीत आमी गायता आसतना आमच्या काळजांत हांव न्हू तुका आमी अर्गां दिवंक तुजी स्तुती गावंक आशेता हांव. जेसू पुत्रीदार तासो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्वदा. जेसू पुत्रीदार तासो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्वदा. दर्योगा सोतान सूर्याला सोतान तारारारांनी ताची महिमा. दर्योगा सोतान सूर्याला सोतान तारारारांनी ताची महिमा. Alleluia, 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 Alleluia. ज्ञानानि ज्ञान मानानि गौरव दिव्य सदा ताका आमचरया. आणि ज्ञानानि ज्ञान मानानि गौरव दिव्य सदा ताका आमचरया. जेसू काकुळदार आमकां बक्षिता दैरानी कृपा तूं बोधक सिता. जेसू काकुळदार आमकां बक्षिता दैरानी कृपा तूं बोधक सिता. पदकाच्या कोणान पडून आसलेल्या अज्ञान पोवच्या दूख नितर तो करता. पदकाच्या कोणान पडून आसलेल्या अज्ञान पोवच्या दूख नितर तो करता. Alleluia, 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 Alleluia. ज्ञानानि ज्ञान मानानि गौरव दिव्य सदा ताका आमचरया. आणि ज्ञानानि ज्ञान मानानि गौरव दिव्य सदा ताका आमचरया. ह्या घडये तसो सोमी आमचे संगता आसा आसता ताणें ताच्या परगट जिवितांत दिल्ले सर्व बरवशाची उतरां ह्या घडये आमी एक घडीभर उगडासा काडचें प्रयत्न आमी करया. जेजून ताच्या परगट मिसावांत लोकांक दिल्ले बरवशाची उतरां मागा तुमी घेतल्यात, मागा तुमी घेतल्यात ही जावन आसात जेजून लोकांक दिल्ल्या बरवशाच्या उतरांतली एक. दुसरें जावन आसा जेजून म्हणलें बापा हांव भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव धाडटलो आनी तो तुमचे वयर आयल्या वेळार तो तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. पवित्र आत्म्याक ताणें आमकां दिता म्हणले सत ताणें आमकां दिल्लय ती बसवणी आमी आत परत उगडासाक हाडूंक जाय. जेजून म्हणली ती उतरां जो कोण म्हजें मांस आनी मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो सस्नाक जियेतलो. परतो बरवसो दिवची उतरां जेजूची ताच्याच मांसा आनी रक्ता मुखांत ताच्याच त्या येवकारिस्ता मुखांत्र तो आमकां सस्नीक जिवीत दिता म्हणली उतरां बसवण्याची उतरां आमी उगडासाक हाडी येता. आनी माणे जेजून आमकां दिल्लो वर्तो बरोस जावन आसा आमकां सस्नीक जिवीत राखून आसा वा सर्गार आमकां एक जागो तयार आसा. देखून जेजून आपल्या शिसांक म्हणली ती उतरां आमी उगडासाक हाडयेत. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता, हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतास तुमी म्हजे सरशी आसच्याक हांव तुमकां म्हजे सवें आपोवन व्हरतलो. आमकांय त्या सर्गार राजांत जेजू सांगता जागो आसा म्हणलें सत ताच्याच उतरांनी आमी समजोवयेत. आनी ह्या घडये त्यास जेजूचेर आमचो बोवाट उक्त्यान आमी उसारया. आमचे जबाब जावन दी सोम्या हांव तुजेर बरवसता, सोम्या हांव तुजेर बरवसता. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सदांच
सौम्या बरो असता आमच्या कुटुंबांनी आमच्या संबंधामध्ये मनस्ताप येत असताना सौम्या हांव तुजेर बरो आसता नाना रितीच्या असमाधानांत आम्ही जियेत असताना सौम्या तुजेर हांव बरो आसता आमच्या जिवितांत कष्टा वयर कष्ट येत असताना सौम्या तुजेर हांव बरो आसता आमच्या जिवितांत पिडाशिरेक आम्ही वळख जात असताना सौम्या तुजेर हांव बरो आसता नाना कारणाक लागून बावार्थांत शेळेपण येता असताना सौम्या तुजेर हांव बरो आसता आमच्या वावरांत इतर कार्यांत आमकां नस्ट भोगताना सौम्या तुजेर हांव बरो आसता पेल्याक दुरसोंक हांव कारण जाता असताना सौम्या तुजेर हांव बरो आसता आमकां बोगसूंक कश्ट लागताना सौम्या तुजेर हांव बरो आसता पेल्यात हांव नाना रितीच्यो दोशी आमकां मेळटाना सौम्या तुजेर हांव बरो आसता आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजांत नाना रितीची अशांती उपसताना सौम्या तुजेर हांव बरो आसता आमकां ताळणी तेंते सवाय येताना सौम्या तुजेर हांव बरो आसता आमी निराशी वा बेजारायक कारण जाता असताना सौम्या तुजेर हांव बरो आसता आमच्या मध्ये नाना रितीच्यो सुखी वा सूख चिंतपां वाडताना सौम्या तुजेर हांव बरो आसता हांव बरो असो सांडूनी जिनीस नाका म्हूण आमकां भोगताना सौम्या तुजेर हांव बरो आसता आमच्या जिवितांत एकसुरपण आमी भोगताना सौम्या तुजेर हांव बरो आसता ससनाच्या जिवीत हांव आशेतना सौम्या तुजेर हांव बरो आसता सौम्या जेसू आमचे जिवितांत सदांच तुजे ते आमकां बरवस दवरूंक शिकय तुवें सांगल्या वा तुवें आमकां शिकयल्या त्या बरवशाच्या उतरांतय आमच्या जिवितांत आमी पातयेवंक आनी तूं दिताय त्या नव्या बरवशान जियोंक तूं आमकां आदार फावो कर तो रितो फोंडस आमच्या बरवशाची निशाणी जावं तो रितो फोंड आमच्या जिवितांत आमचो बावार्थ घट करच्याक आदार असो जावं त्या फोंडार बरयली ती उतरां तो हांगा ना बदलाक तूं सदांच आमचे संगता आसाय म्हणलें सत ह्या घडये आमी मानून घेता मंगळा जेसू आमी निराशी जाताना नाना रितीच्या आकांताक वळख जाता आसतना सौम्या आमकांय तुज्या त्या नव्या बरवशान बर म्हणून ह्या घडये आमी मागता गीत गाऊन स्तुती करूया जेसूच्या मनाखातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेसूच्या मनाखातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती पात्यांचो मोग ताणे केलो आमचे खातीर तो कोळसार मेलो पात्यांचो मोग ताणे केलो आमचे खातीर तो कोळसार मेलो पात्यां तावून नाका मुक्त केलो स्तुती ताचे गावच्याक तयार जालो तावून म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो गीत गाऊन स्तुती करूया जेसूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती पात्यां तो आसा लागीं आमकां मोगाळ करता बेगीन
kamungkanan katawitin. स्तुतीताची गाव कमी किती भागे सदां सुवास आमचे मुखामुखी स्तुतीताची गाव कामे कितले भागे सदा सुआस आमचे मुखामुखी. गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या माना खातीर. alleluya गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या माना खातीर. alleluya गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. या घडये सर्व आम्ही उभी रावया आणि देवाचे उतार नियाळ करच्याक आमकां सम्यायती करया. जेजूच्या जिवानपणाची गडीत आमी नियाळ करता. संवसारांत जायते फोंड आसात. ह्या सर्व फोंडांनी बरयलेली एक उतर आमकां वाचूंक मेळचें जावन आसा रेस्ट इन पीस. पूण संवसारांतल्या एका फोंडांत मात्र तें बरोवना. पूण थंयसर बरयल्लीं उतरां आसात तो हांगा ना. रितो फोंड जेजूच्या जिवानपणाची एक साक्ष. आनी ह्या घडये तसो जेजू आमचे समोर आसता ताच्या जिवानपणाची घडीत नियाळ करूंक आमकां आयच्या दिसा तो आपोवणे दिता. हे घडी बर आमचे दोळे आमी दांपया आनी ह्या घडये पवित्र आत्म्याची मजत आमचे मदें आमी मागोवन घेवया. जेजून सांगला तो मजतदार तुमचेर येतलो आनी हांवें सगळें शिकयल्लें तुमकां तवळ समजोवंक सादें जातलें. देवाचें उतर आमी नियाळी जैतर तें समजत जैतर पवित्र आत्म्याची मजत आमकां समेस्तांक गरज आसा. आनी ह्या घडये हें नियाळ सोलोवन व्हरच्या भावाचेर आनी तें नियाळ करच्या आम्हा समेस्तांचेर तसो पवित्र आत्मो देवन येवन दी. आमकां ताच्या उसवाडान भरून दी. आमकां ताच्या सक्तीन भरून दी. आमकां ताच्या जानवायन भरून दी म्हणून ह्या घडये पवित्र आत्म्याचो आदार आमचे मदें मागोवन घेवया. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. Hallelujah, 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 ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು. ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾವ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು. ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾವ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. Hallelujah, 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 ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ.
मते वर्मणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 28 अध्यायी पयले तावन 6 वाक्य. साबताची रात उतरून आयताराचें फांतें जाताना मोरी मगदलेन आनी ती दुसरी मोरी फोंडाक भेट दिवंक आयली. तवळ एकसपणे व्हड भुंय कांपणी जाली. सोमयाचो एक दूत सर्गींत हांव देवलो आनी समाधीचेर येवन शिलाळ ओळून तिचेर बसलो. तांचें स्वरूप जगलोवण्या बरी परजळटलें आनी ताचें वस्तुरू हिमा बरी धवें आशिल्लें. ताका पळोवन पाऱ्यागर बियान तरतरले आनी मेल्ल्या बरी पडले. पूण दुतान स्त्रियांक धैर्य दिवन म्हळें, तुमी कांय भिवची गरज ना. तुमी खुर्सायिल्ल्या जेजूक सोदतात तें हांव जाणा. तो हांगा ना. ताणें सांगिल्ल्या प्रमाणे ताका जिवंत उठयला. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. आयच्या दिसा पुनर्जिवंतपणा विशीं हांवान तो नियाळ करता आसतना पवित्र पुस्तक म्हणटा, तुमी खुर्सायिल्ल्या जेजूक सोदतात. जेजू खुर्सार मेल्लो, तो जिवंत जाला म्हणलो संदेश आयच्या दिसा हांवान तो वाचलें आयकलें मोगाच्यान. जर तर जेजू जिवंत जायनासलो तर तो एक प्रवादी जावन आसतो. लोक ताका प्रवादी म्हणतो, एक तत्वज्ञानी म्हणतो. जेजू पुनर्जिवन जाल्ल्या वरवीं मात्र तो देव म्हणून, देवाचो पूत म्हणून लोकांन मानून घेतलें. जेजू जिवन जाला तर ताका आशिल्ली ती सकत विशिश्ट जावन आसा. एक पिडा गूण करूंक समेत सकत गरज आसा तर जिवन करूंक या जिवन जावंक विशिश्ट दैवीक सकत जायसय. आनी असली सकत जेजूचेर वाडली आनी जेजू स्वा जिविताची झर जावन तो परत जिवन जालो. पुनर्जिवन म्हळ्यार कितें म्हणलें सवाल. कुडीतावन ओत्मो विंगड जाता आनी ताका हांवान तूं मरण म्हणटा. ती ओत्मो परत त्या कुडींत सरवता तर ताका पुनर्जिवंत म्हणटा. आनी तो परत त्या कुडींत सरवला तर थंय सरतावन त्या कुडीक मागीर मरण ना तर तें अमर जिवीत म्हणटा. मोगाच्यानो कुडींतल्यान ओत्मो कित्या भायर येता. केदाळा कुडीक तें आत्म्याक रावंक थंयसर पुरकपण नांगी थवळ तो ओत्मो कुडींतल्यान भायर येता. केदाळा ती कूड ती स्पंदन जावन ती सारकी जाता गी थवळ तो ओत्मो थंयसर जिवंक शकता. हांवें सांगलें कुडींतल्यान भायर गेल्लो ओत्मो परत कुडीक जॉयन जावच्याक, परत कुडीक सरवच्याक हांवान तूं पुनर्जिवंतपण सांगता तर ती कूड ती स्वाभावीक कूड जावंक पुरो या ती कूड आत्मीक कूड जावन आसूंक पुरो. पयल्यान पयलें हांवें तें उडास दवरिसय जेजू खुर्सार मरण मारलो पावलो. कित्याक म्हळ्यार फात कातावन म्हाका तुका सुटका दिवच्या बसात. आतां मरण कशें आयिल्लें म्हणलें पयलें सवाल. मरण संवसाराच्या प्रारंभाक सर्वेस्परा देवान हो संवसार आसता आसतना मरण आशिल्लें गी. आमकां ह्या विशयांत स्पश्ट तरान खंयसरी वाचूंक मेळना. संवसारार सर्वेस्परा देवान 7 दीस काडले आनी थंयसर मनशाक रसल्या विशयान हांव तूं पळयता तरी मरणाक अवकाश दिल्लो म्हाका आनी तुका खंयसर तें पळोवंक मेळना. ताजो अर्थ मरण
देवान रसलांगी रुसोनांगे म्हणलें एक स्वाभाविक सवाल एक सामान्य मनशाक ते उब जाता. पूण मुख्य अध्याय हांव तो वाचता आसतना थंयसर सर्वेस्पोर देव म्हणटा आदावाक आनी एवेक म्हणटा जर तर ह्या रुखाचें तुवें फळ केलोय तर तूं मरतलोय. ह्या रुखाचें फळ केलोय तर तूं मरतलोय. तर सर्वेस्पोरा देवान मरण सृश्टी केलें पूण ताका अधिकार दिवन नातलो. त्या मरणान मनशाक जिवेशी मारूंक या लागाड काडूंक मरणाक अधिकार नातलो. मरण आसलें तरी त्या मरणाक अधिकार नातलो. ताका मरणाक जिवेशी मारूंक असाध्य जाल्लें. पूण खेदाळा मनशान त्या सकतांतल्या त्या मरणाक सकत कोणें दिल्ली म्हणलें सवाल. त्या मरणाक मनशाक जिवेशी मारूंक मनशाक मरूंक सकत नातली. पूण ताका सकत कोणें दिल्ली म्हणली सवाल. सैतानाच्या प्रेरणाकाल मनीस आदाव आनी एव त्या आडवरल्या रुखाचें फळ केदाळा खातात गी थवळ मरण ह्या संवसाराक आयलें. त्या मरणाक सकत मेळ्ळी. केदाळा मनीस आविदेय जालो गी तक्षण त्या मरणाक सकत मेळ्ळी. आनी थवळ सर्वेस्पोर देव हाजर जावन थंयसर थंयसर जेनेसीस पुस्तकान उत्पत्ती ग्रंथान आमी पळयता 19वें वाक्य 4थो अध्याय 19वें वाक्यान सर्वेस्पोर देव म्हणटा धरणींतलो तुका काडल्लो धूळ तूं आनी धुळीक फाटी वेतलोय. मरणाक कोणें अधिकार दिलो? मनशान. कसो अधिकार दिलो? सर्वेस्पोरा देवाक आविदेय जावन. आनी थवळ सर्वेस्पोर देव म्हणालो त्या मरणाक तुवें अधिकार दिलोय न्ही तर तूं धुळीतावन आयिल्लोय धुळीक तूं फाटी वेतलोय म्हणून सर्वेस्पोरा देवान सांगलें. तर ह्या मरणाचें तें आविदेयपणाचें फळ जावन मरण आयिल्लें ह्या संवसाराक पवित्र पुस्तकान आमी पळयता सोमी जेजू आपले मरणाक ताजे वयर अधिकार नातलो पूण लोकांचे पाताक आपणाचेर घेतिल्ल्या वरवीं त्या कुडीचेर मरण ताका भोगूंक पडलें. कित्याक मरण ताचो पाताकच ना ती कूड मरणाक बली जावंक नातली. खेदाळा जेजून सकाळचें जें पाताक आपणाचेर घेतलें थंयसर तो मरण पावलो. पूण त्या पास्काच्या दिसा मरणाक एक अजाप आसलें आनी मरण मिटी मिटी करून पळयता हांगासर आसो मरण पावल्लो व्यक्ती तो अमर जिविताक तो पुनर्जिवंतपण जाता. आनी त्या देखून सांत पौल कोरिंथीकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 15व्या अध्यायांत 55वें वाक्यान 57वें वाक्यान म्हणटा ये मरणा खंय आसा तुजें जैत? ये मरणा खंय आसा तुजें कूस? पाताकच मरणाची कूस. त्या देखून मोगाचें उडास दवरया. ह्या मरणाक मनशाचें पाताक तें कारण जाता. तर ह्या पातका वरवीं मनीस भियेलो मोगाचें. आज मनीस कित्याक भियोन आसा? कॅन्सराक भियोन आसा गी? भियेना. कॅन्सर येता मरण येता देखून मनीस भियेता. शिवाक वागाक भियेता गी? भियेना. कित्याक भियोनचें? तो शिव आनी वाग म्हाका जिवीशी मारता म्हणल्या खातीर हांव तूं भियेता. मनीस खंयच्याय संगतीक भियेता तर कारण मरण जावन आसा त्या भियाचें कारण. आनी त्या देखून मनीस गुलामा बरी ह्या संवसारांत जियेता. आज हांव तूं पळयलें जाल्यार
विविध कारणा खातीर मनीस गुलामा बरींची येता आनी हाका कारण मूळ कारण सोदून गेल्यार मरण जावन आसा कारण मनीस गुलामा बरींची येवच्याक. त्या देखून सांत पावल हेब्रेयकारांक बरयल्या पत्रांत 12व्या अध्यायांत पयल्या आनी दुसऱ्या वाक्यांत अशें म्हणटा, आनी आतां भुरगीं रक्तमासाच्या सैमाची जावन आसता, जेजूय ह्या मनशा सैमाचो वांटेली जालो, हाचे वरवीं मोरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मोरणान ताणें पाडाव केलो. मोरणाचेर कोण पदवी चलो नासलो? सैतान चलो नासलो. कित्याक सैतान चलो नासलो? सैतानान मनशाक नाडलो, देवाक आविदेय केलो आनी त्या मकांत्र तें फळ केलें आनी मरण प्रारंभ जाल्लें. त्या दीस न्हू त्या सैतानान मरणाचेर पातकाचेर पदवी घेतली आनी ह्या पातका मुखांत्र मनशांक तो भियेस्तयतलो आनी मनशांक जिविशी मारतलो. अशें मोरणाच्या भिरांतीन आपली सगळी जीणभर गुलामपणान जियेतल्यांक ताणें सुटका जोडून दिली. मोरणाच्या भिरांतीन जियेतल्या हर एका मनशाक सर्वेस्परा सोम्यान जेजून सुटका दिली. कित्याक सुटका दिली? आतां मरण तें तात्कालीक, मरण जावन आसा अमर जिविताच्या वाटेर एक मॅट मात. जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत थंयसर मनीस, त्या मनीस कितें हांव तो मोर्न म्हणटा, तें मोर्न न्ही, वर्गावण एका हंतातावन आनी एका हंताक वर्गावण आनी तो गेल्लो आत्मो परत पाटी येवन परत थंयसर एकवटाची ह्या पुनर्जीवनपणाची प्रक्रिया थंयसर जावंक आसा. आनी ह्या विशयेंत सांत पावल कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 6व्या अध्यायान 10वें वाक्य म्हणटा, देवान सोम्याक मात्र मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्लो न्ही, बगार आमकांय तो आपल्या सक्तीन उठयतलो. त्या देखून मोगाचें न्हू, सोमी जेजूचें तें पुनर्जीवनपण म्हाका आनी तुका एक बरवसो जावन आसा. कितें? म्हजें तुजें ह्या कुडींत जें कितें हांव तूं मरता म्हूण हांव तुका भोगता गी, तें मरण न्ही, तें केवल एक तात्कालीक स्टेज. आनी थंयसर तावन परत आमी भायर गेल्लो तो आत्मो सर्मी जेजू तो परत त्या कुडी थंय जावंक पुरो आत्मीक जावंक पुरो स्वाभावीक त्या कुडी थंय तो एकवटयतलो आनी थंयसर तावन आमकां नव्यान उठयतलो. हें पयलें सत, पुनर्जीवनपणा विशयेंत पयलें सत. दुसरें मोगाचें न्हू, आनी एक सत ह्या पुनर्जीवनपणा जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वेळार आसा. आनी तें जावन आसा जेजूक धर्मीक कोर्तीन तीर्प दिलें, तुवें सूख केलें आनी तुका मरण फावो. नागरीक कोर्तीन तीर्प दिलें, नागरीक कोर्ट जुदेवांचें धर्मीक कोर्टान सांगलें तुवें देव निंदा केलें, तुवें मोरा जायस म्हणून ताका तीर्प दिलें. तर नागरीक कोर्ट म्हळ्यार रोमी चक्रवर्तीच्या अधीन नागरीक कोर्ट जावन आसो या नितीकर्ता जावन आसो पिलात, तोय तीर्प दिता ह्या मनशान मोरा जाय म्हणून तांकां मरणाक ताका सोडून दिता. मनशाने केल्लें तीर्प जें कितें धर्मीक कोर्तीन जावं दी, ह्या नागरीक कोर्तीन तें कितें मनीस वो आरोपी म्हणून तीर्प दिवन ताका जिवेशी मारूंक दिल्लें, सर्वेस्पर देव रद्द करता आनी तें तुमचें तीर्प सोमाना म्हणून सर्वेस्पर देव त्याच जेजूक पुनर्जीवंत उठयता आनी ताका अधिकार दिता. किर्तनांत आमी पळयता थंयसर दुसऱ्या किर्तनांत पयलें आनी दुसरें वाक्य म्हणटा, राष्ट्रां कित्याक उसांबळ जाल्यांत, लोक कित्याक व्यर्थ येवजण्यो करतात, सर्वेस्परा विरोध आनी ताच्या अभिशिक्ता विरोध पृथ्वेचे राय उपराडतात आनी फुडारी सांगाता मेळोवन मांडणी करतात. सगळे राय कितें आसात मुखेली ते कितें आसात देवा विरोध आनी अभिशिक्ता विरोध मांडणी करून ताका खुर्सायतात, खुर्साचें मरण दितात. आनी पयत पुस्तक म्हणटा त्या दुसऱ्या किर्तनांत 7वें वाक्यांत, सर्वेस्परचो निर्णय हांव परगडतां, ताणें म्हाका म्हळें तो म्हजो पूत
आज हांवें ताका जल्म दिला. आनी 8वें वाक्य म्हणटा, 9वें वाक्य म्हणटा, लोंकडाच्या बेतकटेन तूं तांची पदवी मोडतलोय, मातयेच्या मोडक्या भशेन तूं तांची फूड करतलोय. देखून आतां रायानो समजून घेया, संवसाराच्या अधिपतानो सत्रयनसला भियान सर्वेस्पराची सेवा करा, थरथरून ताच्या पांयां पडा. हांगासर हांव तूं पळयलें जाल्यार मोगाचें न्हू, जें कितें मनीस तीर्प दिता तें सर्वेस्पर देव ताच्या दृश्टेंत रद्द करणं सर्वेस्पर देव म्हाका तुका सक्तेन बरोवंक शकता. आज आमी आनी तुमी कित्याक हांगल जाल्यार मुस्तबोटी लोक आमकां पाड म्हणटा, लोक आमकां तीर्प दिता, जावं पुरो कुर्तेंत, जावं पुरो आमच्या धर्मीक जाग्यांनी, या जावं पुरो आमच्या शेजारा, जावं पुरो आमच्या वावुरकडचे कडेन मस्त नांवान तूं सुखीदार म्हणूंक पुरो. पूण देवाच्या दृश्टेन नांवान तूं सुखीदार न्ही तर तस्सो सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका मोगाचें न्हू जिवंतपणाच्या वेळार विशेष तरान आशिर्वादीत करणं अधिकारयुक्त व्यक्ती जावंक सर्वेस्पर देव तुका आनी म्हाका सही करता मोगाचें न्हू. त्या देखून पयलीं आमी वाचलें कितें, आमकां हर एकल्यांक मरण तें केवल तात्कालीक, आमकां पुनर्जिवंतपण आसा जाल्ल्यान आमी धैर्यान जिवोवचें, पयलें मॅट. दुसरें आमी सांगलें, जें कितें लोक आमकां तीर्प करता ताचे वरवीं म्हजें आनी तुजें जिवन होंदून ना. बगार सर्वेस्पराच्या दृश्टेन सारकें आसा तर परत आमकां सर्वेस्पर देव आशिर्वाद करता. हें जावन आसा दुसरो संदेश. तिसरें जावन आसा मोगाचें न्हू, पवित्र पुस्तकाचें जें कितें पुनर्जिवंतपण आसा तें बऱ्यांकी आसा खोट्यांकी आसा. जें कितें पुनर्जिवंतपण म्हूण आमी म्हणटा तें बऱ्यांकी आसा खोट्यांकी आसा. दानियेलाच्या पुस्तकान 12व्या अध्यायान पयलें येता 3रें वाक्य आमी पळयता, त्या काळार श्रेश्ठ रक्षक दूत मिंगल तुज्या परजेचो राखणदार उरतलो, राष्ट्रां उब जातलीं, त्या काळांत हांव येवंक ना तसलो तळमळ्याचो एक काळ येतलो. पूण तो काळ येतस तुज्या परजेक म्हणजे जांची नांवां पुस्तकांत बरयल्लीं आसात तांकां सुटका मेळटली. थोडीं सस्नाच्या जिविताक आनी थोडीं सस्नाच्या लजेक जाणवाय आशिल्लीं मोळबाच्या प्रकाशा बरी प्रकाशतलीं आनी जायत्यांक नितीवंतपण वाड शिकयतलीं आनी ती सस्नाक नेकेत्रां बरी परजळटलीं. पळय दुसरें वाक्य म्हणटा, पृथ्वेच्या धुळींत तावन न्हिदोन आसात तांचे मदलीं जायतीं उरतलीं, थोडीं सस्नाच्या जिविताक आनी थोडीं सस्नाच्या लजेक. पवित्र पुस्तक स्पश्ट तरान सांगता मोगाचें न्हू, हर एका मनशाक मरण आसा आनी त्या पुनर्जिवंतपण आसा. आनी देखून जेजूय सांजवांच्या 5व्या अध्यायान 28 आनी 29 वाक्यांत म्हणटा, त्या शिवाय झडती कसो अधिकार ताणें पुताक दिला, कारण तो मनशापोत. इतलें आयकून तुमी अजाप जायनाकात. मेल्ल्या सोमेस्तनी ताजो ताळो आयकून समाधींतलें भायर येवचो वेळ येतलो. जाणें बरें केलां तें जिवीत भोगूंक आनी जाणें वायट केलां तें ख्यास सोसूंक उरतलें. त्या देखून बरो मनीस वा खोटो मनीस हर एकल्यांक मोगाचें न्हू पुनर्जिवंतपण आसात. सवाल थंयसर परत उब जाता, पुनर्जिवंतपण कशें साध्य आमच्या मतीन उब जाता. मनशांच्या आमी जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा विशीं चिंतता आसतना आमच्या पुनर्जिवंतपणा विशीं चिंतची गरज आसा मोगाचें न्हू. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा कशें तें साध्य. सांत पौल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या 15 अध्यायांत 37 वाक्य 42-44 वाक्यांत एक बरी जाप दिता. आतां कोण एकलो विचारूंक पुरो, मेल्ल्यांक जिवंत उठोवचें कशें, कसली कूड घेवन ती फाटीं येतलीं. आरे पिशा, तुवें ओंपलेलें बी पयलें मेल्ल्या करीत किरलो न्हू जीव जाता कितें. तूं ओंपतना फुडें जावंक आसा तो रूख वा जड तूं ओंपिनाय, बगार गोवांसो वा दुसऱ्या कसलोसोय खण तूं ओंपताय. 43वें वाक्य म्हणटा 42nd वर्स, अशेंच मेल्ल्यांचें जिवंतपणूय जातलें. हे जे ओंपतात ते विनाशी तरी जीव जावन उरता तें अविनाशी. 44वें वाक्य म्हणटा, ओंपता तें प्राकृतीक कूड, जिवंत उरता ती आत्मीक कूड. जर प्राकृतीक कूड आसा तर
आत्मीक कूड आसा. त्या देखून मोगाच्यान उडास दवरया. पुनर्जीवन जाता आसतना आत्मीक कूड आमचे सगळें आसतली. आनी जेजू जिवन जाता आसतना आमी पळयलें जाल्यार ताजी वळख कळोना. जेजू जिवन जाल्ल्या वेळार मोरी मगदलेन आशिल्ली, तिका तेजी वळख कळोना. फाटीं घेवन ताणें तिजो ताळो आयकोन मागीर तिका कळ्ळें ओ जेजू कोण ना म्हूण. कुडले ती तिका नमस्कार करता. सिसांकी दिश्टेक पडल्या वेळार तेय तांकां पातयेवंक एम्मावसाच्या वाटेर इतलीं 7 मैलां ते चल्ले, ताका ताजी वळख कळोना. ती त्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या कुडीची तांकां वळखूच कळोना. सोलोवन गेले. जेजून थंयसर उंडो मोडल्या वेळार आत्मीक दोळे तांचे केदाळा उक्ते जाले की तक्षण तो जेजू म्हूण तांकां कळ्ळें. सांतो मसी म्हणटा ताज्या हातांचे गायक म्हजो हात घाल्या शिवाय हांव ताका पथयना म्हणून. कित्याक थंयसर त्या पुनर्जीवनपणाची त्या कुडीक तांकां वळख मेळोवंक आयकोना. पूण त्या जेजू म्हणटा लुकाच्या 24 अध्यायान महत्वान वाक्यांत पळया म्हज्या हात आनी पांय, हांवूच तो म्हाका हात लावन पळया. म्हाका हात आसा तशें मेल्ल्याक मांस हाडां आसनात. हे कित्याक म्हणटा म्हळ्यार 11 जाणांक दिश्टेक पडल्या वेळार घरा वचून तुमी वाचयत लुकाच्या 24 अध्यायान 72 वाक्यांतन. पूण ते कैदाळा ताका पळयत आसता गबरले आनी आपूण कांय मेल्लें देखता कोण ना म्हणून तांकां बगलें. तो स्वाभावीक ताजी कूड आसली तरी थंयसर ती आत्मीक कूड देखून तांकां भें दिसलें. वो कोण गाय म्हूण तांकां कळटा आसतना स्वामी जेजू म्हणटा आपूण तुस्सू स्वामी जेजू क्रिस्त. मोगाच्यान तिसरें सत हें हांव तूं जाणा जाता आसतना चवथें ह्या पुनर्जीवनपणा विशयंत हांव तूं चिंतूंक जाय. आनी तें जावन आसा आमचें पुनर्जीवनपण केदाळा जाता म्हणून. पयत पुस्तक म्हणटा 11च्या निमाणे दिसा आमचें पुनर्जीवनपण जाता. मुस्तू कडेन उल्लेख आसा, 1-2 उल्लेख तुमच्या मुखार दवरता. जुआंवच्या 6व्या अध्यायांत 40 वाक्यांत म्हणटा हांवें तांकां निमाणे दिसा जिवंत उठयतलो. जुआंवच्या 6व्या अध्यायांत 54 म्हणटा 54 वाक्य म्हणटा जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हज्या रागात पियेता ताजे थंय ससनाचो जीव आसा आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. तर हर एकल्याकी जिवंत उठोवंक आसा, पुनर्जीवन जावंक आसा आनी तें जावन आसा निमाणे दिसा. पयलें जिवन जाल्लें लाजरस जिवन जाल्लो 3 दीस भितर आसलो ताका भायर हाडिल्लें. विधवेच्या पुताक पेट थंय चलोवन आसतना थंयसर जेजू वचून आपोवता ताका गूण करता. मुस्तू जाणांक चिजोवन गूण केल्लें आसा. त्याच प्रमाणे एलियाशाच्या काळार थंयसर आमी पळयता मोगाच्यान जिवन केल्लें आसा. पूण ते पुरो परत मेले सस्नाच्या जिविताक ते उठोनात. पूण खंयचें पुनर्जीवंत हांव तूं उल्लेख करता तें जावन आसा मोगाचें न्हू. आमी ससनाच्या जिविताक उठचें आनी थंयसर मुझ्यान तुजें जिवन थंय संतोशाचें जिवीत गी या खंती बेजाराचें जिवीत गी म्हणून निर्धार करचें. थंयसर तें वनून आसा. आखेर करच्या पयलें मोगाचें न्हू उडास दवरया. हें जिवीत मुझ्यान तुजें जें कितें आमचें जिवीत आसा ती एक व्हडली एक ह्या पुनर्जीवनपणाक विशिश्ट एक सकत आसा. आनी ती सकत ही पुनर्जीवनपणाची सकत जर तर मेल्ल्या कुडीक जिवंत उठयता तर हांव आनी तूं विविध रितींनी आज मेल्ल्या बरीं आसा. विविध रितींनी जावंक पुरो मोगाचें न्हू. आमचें खासारे जिवीत निश्क्रीय जावन आमी सगळें खंती बेजारान आसा तर सर्वेस्पर देव ह्या पास्काच्या वेळार म्हणटा तुजें खासारे जिवीत हांव क्रियाळ करूंक जिवाळ करूंक हांव शकता. सोलवून दुबळे कांय जिवोवच्या व्यक्तींक सुमी जेजू म्हणटा त्या पुनर्जीवनपणाची म्हजी सकत रस्त जावन जियोवंक हांव शकता. तुका आज काम ना तर बरें काम दिवन उसल्या पावंडाक हांव तुका पावोवंक शकता. तुज्या जिवितांत खंयसरी तुज्या बिजनसान जावंक पुरो, कामान जावंक पुरो, अवकाशांतले बरें तुका लाभता तरी सर्वेस्पर देव ह्या पुनर्जीवनपणा काळार म्हाका तुका सांगता तिस सकत तुका नव्यान जिवीत दिवंक, नव्यान बळिश्ट करूंक ते शकता. जर तर
मुझ्याने तुझ्या जिवितान मोगाच्यानो साबार तरांची पिडा शिडे वरवीं हांवां तूं मुल्याक पडल्या. डॉक्टर म्हणटात कांयच जायना म्हणटा जाल्यार तेच पुनर्जीवनपणाचे सकत मकान तुका उलो दिता आनी म्हणटा तुका परत जीव दिवचो, परत सकत दिवची. ती सकत म्हजे लेगी आसा पुता, म्हजे लेगी आसा दुवे आनी ही तूं स्विकार करून मकान तुका उलो दिता. आमचे संबंध एकामेका मोडोवन संपूर्ण तरान ते निश्क्रीय जाल्यार जावंक पुरो भुरग्यांचे आनी आवय बापायचे, जावंक पुरो शेजाऱ्यांतय, जावंक पुरो कुटुंबदारां कडेन विविध तरेचे संबंध मोडोवन संपूर्ण तरान निश्क्रीय जावन हांवां तूं आसावन जाल्यार मोगाचेनो तिस पुनर्जीवनपणाची सकत मकान तुका भरोसो दिता. परत हांवां तूं जिवाळ जावन संबंध बऱ्या तरान जावचे बसत. सलवून जिवीत नाका म्हणल्या साबार लोकांक जर तर आसात तर त्या मनशांकी स्वामी जेजू सांगता हांव जे पुनर्जीवन जाल्लें तिस सकत तुका परत गेलवण यशस्वी हांव तुका लाभोवंक शकता. तुजो जर तर संतोशान जिवंक तुका करूंक शकता म्हणलो भरोसो दिता मोगाचेनो. म्हजो आनी तुजो आत्मो फातकान पडोवन अस्खत जाला तर तसो पुनर्जीवनपणाचो आत्मो म्हणटा तुजे मुखार तो बळिश्ट कर. म्हज्या पवित्र अमोलीक रक्तान तो धुवन हांव तो बळिश्ट करूंक शकता. मात्र न्ही तुज्या मुखार अजापां करूंक शकता, तुज्या मुखार मायटी मिरेकल्स करूंक शकता. कशें तो आगोस्तीन पातकी जिणी जिवन संपूर्ण तरान आसलो तरी ह्या दाळा ताका सर्वेस्परा जेजूची वळख कळ्ळी, पुनर्जीवन जाल्ल्या त्या जेजूची वळख कळ्ळी. तो एक मायठी एक सांज जावंक शकलो मोगाच्यानो. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जें कितें अस्खत काय जें कितें सगळें गेलां म्हणल्या बरें आसा गे मोगाच्यानो. परत म्हज्या तुज्या जिवितांत जिवाळ जावंक अवकाश आसा. आनी तसो स्वामी जेजू क्रिस्त हो पुनर्जीवन जाल्लो स्वामी जेजू क्रिस्त आज म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबा जिवितांत, म्हज्या आनी तुज्या वैयक्तीक जिवितांत, म्हज्या आनी तुज्या समुदायाच्या जिवितांत आमकां हर एकल्यांक नवें जीव आनी जिवीत दिवन दी म्हणून सर्वेस्परा देवा लागीं ह्या वेळार मागया. आमेन. Let us surrender ourselves unto the Lord. May the grace and love of God come upon us mightily at this moment. Let us surrender our body, our mind and our soul unto the wounds of Jesus. May the blood which gushes forth from the wounds of Jesus cleanse us and purify us. Let us pray a special divine consecration and blessing over all the things which we have lost, all the situations which we cannot change, and all things which are near and dear to us, and upon our bodies, our minds, and our soul. May the resurrection and the blessing of God come in our lives mightily today. We pray specially, Lord, bless each person, heal them from all their diseases, heal them from all their sickness. May your love come and encompass each person. Today we pray mightily touch and redeem all the individuals from all kinds of debt, from all kinds of unforgiveness, from all kinds of hatred and anger, jealousy, and all kinds of traps which are set forth against them. Lord, we surrender every situation which seems to be not for the individuals who are present here and praying in your presence, online or physically. Lord, touch each one of them. May your grace come upon each individual's lives. We pray for a spiritual healing. We pray for a physical healing. We pray for every kind of healing to take place in the body, mind and soul. Lord Jesus, we surrender the diseases, the illness and the ailments which are said to be impossible in the eyes of man. May the grace of God, may the love of God touch and heal today. Lord, we surrender ourselves wholly unto you. May the love of God come upon us mightily. We pray that every situation which seems impossible may be changed right now as we pray to you, as we worship you, and as we surrender unto you. Harabashakaramandrangalagara shakadariya harabashakadarama harabashiriangadagarabashakaramandrangaligara harabashikaram varangashakadari aramandra
Arabashikarandrangalagarandrangalabashiriya kalabasiriya balakarandra Arabasharabandrangalagaramashakadriga banandrangalagaramandrangashikanala Alabasharamandrangalagaramashikaramandrangalaganamanganini All to Jesus I surrender, all to Thee I freely give. I will ever love and trust You in Your presence daily life. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender Lord Jesus, we surrender this moment unto You. Touch each one mightily. Lord, as You are showing that Your graces are flowing upon each individual who is present here and individuals who are present online, touch them mightily. The Lord is giving divine eyesight to people. The Lord is redeeming many individuals from different kinds of deaths in their life. I see few financial bondages being broken. I see individuals who are suffering with the problem with respect to visa right now. Claim the Lord is touching you and the Lord is doing miracle in your life. I see a woman who is praying for a son to go abroad. The Lord is telling, I am touching you and I am blessing your children for your sake. The Lord is blessing individuals who are suffering from different kinds of diseases. I see the healing of the Lord coming upon the lives of people. The Lord is today strengthening many individuals. The Lord is filling individuals with a new hope, with a new courage, and the Lord is setting individuals free mightily right now, and He is giving divine guidance. I see a particular individual being filled by the power of God. As we surrender more unto the Lord, may the Holy Spirit come and touch us and the power of God come upon us more mightily. all to Jesus I surrender, Lord. I give myself to Thee. Fill me with Your love and power. Let Your blessing fall on me.
is blessing specially individuals. I see two individuals who always listen bad about them and bad news always. The Lord is telling through this Easter, the Lord is going to touch your family and you will receive many positive things. You are thinking that this year has been very unpleasant unto you and the Lord has been far from you. The Lord is touching you today and the Lord is blessing you and promising you new hope. I see individuals who are thirsty for God. The Lord is filling you and filling your cup. The Lord is telling, be thirsty and come unto me. I will fill you and I will renew you. The Lord is telling that individuals who are not understanding English, but the Lord is touching them mightily and they will experience a new change in their life and they will be able to be a blessing unto all the people who are near them, because the Lord is showing He's touching them mightily now. And at this hour, the Lord is telling, your families will be blessed. I see new restoration coming to individuals' life. The Lord is telling, claim and you will receive the blessing. All to Jesus I surrender. Now I feel the sacred flame. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory to your name. All to Jesus now I surrender. Now I feel the sacred flame. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory to your name. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. ही घडीभर सोम्याचेर आमची दिस्त आमी कंसोवया. जिवांची सुया घडया उंड्या रुपी आमचे संगाता आसा. नवो बरोसो नवो संतोष जादोस काय नवी वाट नवी दिशा दिवसो जेजू या घडये या उंड्या रुपी आमचे संगाता आसा. आमचे वैयक्तीक समर्पण आमच्या कुटुंबाचे समर्पण ह्या घडये सोम्या मुखार आमी करून आसाव आनी सांगतच आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर ह्या घडये सोम्या लागीं आमी मागया. नाना रितीच्या कश्टांत अडचणेंत नाना रितीच्या बानपासांत आमचे जिवीत आमचें आसा आनी ह्या घडये जिवांत जेजू आमकां नवो भरवोसो दिता. मागात आमी घेतल्यात म्हणल्या उतरां काल सोम्यान दिल्ल्या त्या भरवोशेच्या उतरांचेर आमचो बोवाट आमी दवरन आमच्यो गरजो आमच्यो विनवण्यो आमची विनंती आमची तेसावां सर आमच्या मतींताचे चिंतना कश्ट सगळे सोम्याक ह्या घडये समर्पण करया. जावंक पुरो ते आमच्या कुटुंबाचे, जावंक पुरो ते आमचे वैयक्तीक, जावंक पुरो ते आमच्या वावराचे, सर्व आमचे कश्ट आमची दूख आमची विनवणी सोम्या लागीं आमी सांगया. तर सोमी ह्या घडये शांताचे शांत समाधान आमकां दिवंक आशेता. ताची कृपा आमकां दिवंक आशेता. खंय ज्या जाग्यार
आमकां सोमयाची गरज आसा त्या जाग्यार सोमयाक आमी ह्या घडये येवकार दिवया. तो जिवंत जेसू येवन दी आमच्या जिवितांत. तो जिवंत जेसू येवची आमच्या कुटुंबांत. तो जिवंत जेसू येवची आमच्या संबंधांत. तो जिवंत जेसू येवन दी आमच्या भुरग्यां बाळांतय. तो जिवंत जेसू येवन दी आमच्या वावरा सगळ्यार. तो जिवंत जेसू येवन दी आमी करच्या सर रितीच्या कामाच्या जाग्यार. तो जिवंत जेसू येवन दी आमच्या कश्टांच्या जाग्यार. ह्या घडये तसो सोमयाक आमच्या जिवितांत आमी आपोवणे दिवया. सोमयाची आशिर्वादा घेवंक आमकां समी आयती करया. हे देवडा सक्रामेंता गीत आमी गावया. Sacramenta, sastanaman koroya, purvilya rupa bodla, novioriti adarya, solvon vicha askat vishwan, Slavataci vol divya, zășim bapa, tășim sputat, ulasani stuti sau, podrimajma, săstan, nikak stajan, ăsita, Spirita sama sami navata. Amen. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीत सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो चेता निराश करताय सासनाच्या सासना